गोंयांत काजूचे उत्पादन कमी जाला. वातावरणात बदल हे त्याचे फाटले मुख्य कारण. काजींचो हंगाम सोंपपाक पावलो तरी दिवचल तालुक्यात अजून मेरेन काजकारांचो व्यवसाय सुरूच जावंक ना. फाटली 2 वर्सां राज्यांत कोरोना महामारीन लोकांक आडमेळी हाडली. आतां सैमात बदल जाल्ल्यान शेतां काजींचें पीक काडटल्यांक लुकसाण सोंसचें पडटा. दिवचल तालुक्यांत बरेच काजकारांक आडेच्या पावसाक लागून अंदूं लुकसाण सोंसचें पडलां. फेणयेक मागणी आसून लेगीत उत्पादन जावंक नाशिल्ल्यान ती दिवपाक मेळना. आयकात. आमचे म्हणजे आता वर्सां काय आमी मनाय बिनाय पयलींच सांगता सगळे हाडले बिडले पूण अंदू लागोकूच ना, काजीच लागोंक ना. सामके म्हणजे आमकां दिसता 20% बी इतक्योच लागले आसतल्यो. तेका लागून आमचे मनाय बेकार, सगळे पेमेंट तर तांकां चालू, लाकडां घेतली ती उरली, सगळे म्हणजे सगळे लॉस जाले अंदू सामके. आणि म्हणजे भायरसून बी कितें काजू हाडटाले तुमी? आमी दोड्या मार्गा वयरसून हाडटा पूण थंयसर सुद्दां लागोंक ना, खंयच लागोंक ना. परत चंदगडच्यो ते येवंक ना अंदू. आनी ते आतां येतात ते रेटी खूब सांगता, 12,000 रुपया बी ट्रीप सांगता. आनी ती घेवन रोज तिको येना, 6 बॅरलां बी रोज येता, ती परवडाना. न्ही, हो इफेक्ट कित्याक जाला असो दिसता तुका? क्लायमेट हा, मदींच पावसूय चालू हा, मदींच पावस पडटा, मदींच थंडी, सगळें मिक्स सगळें, ताका लागून. आणि हेजो मार्केट म्हणजे बुर्राकाच्या मार्केटाचेर इफेक्ट जाला न्ही? जालो फूल इफेक्ट हें हा, मागणी आहा पण दिवपाक ना. आतां हो मे म्हयनो आनी हो तुमचो सारको पीक टायम, पीक त्या time, खातीर हय. काजू नासल्या कारणान तुमकां कितें मार्केटान कितें जाता तुमचो प्रॉब्लम? आमचे कडेन डिमांड खूब आहा पण आमकां दिवं शकना आमी, कित्याक नाच न्हू, दिवपाक ना. लोक येता फोन बी करीत आसता, विचारता, पूण आमचे कडेन ना, दिवपाक ना. 10 बॅरलां काडटा समज जाल्यार थंय 2च बॅरलां काडली आसतली, अशी परिस्थिती. आणि ह्या खातीर बाकीचे बंद बी जाल्या खूब जाण अशे. हय, थोड्यांनी फक्त बस येयल्या पण अजून चालूच करूंक ना. आतां जालें हरचें सोंपलें, आतां लोकांनी अजून चालूच करूंक ना. आणि ह्या फुडें चालू जावचें ना जावचें जालें आतां. आनी कितें, आनी काल पावसूय भरपूर असो पावसा, आनी आतां हो पावस पडटा ते कितें गावता ते बीन डिग्रेक लागना, सामकें कमी. पीक काडटा म्हणजे सुर्राक वार्षिक तुमचं पयलीं पासून चालू आसा. ह्या वर्सा कितें इफेक्ट जाला ताजो? म्हणजे काजू कमी आसा अशें म्हणटात. ह्या वर्सा आतां काजू कमी आहा म्हणजे कितें जाला, हो सगळो कोरोनाचो लोकांक मारो बसला पयलो, आनी आतां पावस पडटा, मदीं दमट जाता ह्या कारणामुळे फूल आहा तें करपाता. आनी वर्साच्या पेक्षा लोकांची जर एक 10-20 कॅन जातले जाल्यार ते अंदू 5य ना, अशी लोकांची परिस्थिती जाल्या. आनी ह्या वातावरणाक लागून सद्या अंदू सगळें कांयच ना, काजीनी ना तें, आनी बाकीच्या सुद्दां धंद्याक लोकांक लुकसाण जाल्या. कसल्या तेका व्याप ना, मिरसांगेचें म्हूण आनीक कितें म्हूण, सुपारेक सुद्दां म्हूण सगळ्याकूच त्रास जाल्ले आसा. आमचे आतां भंय आतां तेच 1-2 काडले, आतां बंद आहा. वर्साचे पद्दती प्रमाणे आमकां हें लावचें पडटा, पूण कितें आहा, थोड्यांनी लावकूय ना, अशी लोकांची परिस्थिती जाल्ली आहा. पूण कितें नाइलाजाक लोकांक लावचेंच पडटा ना, ती लायसनां मारची पडटा न्हू आमकां, म्हण त्या कायद्यान आमी ती लायता. म्हण त्या प्रमाणे कितें आहा, आतां खुबशी कमी जाल्यार आमच्या हितून खूब लोकांनी कमी केलें. इनकम वायज कितें प्रॉब्लम जालो तुमकां? इनकम सांगूंक गेल्यार ते खूबशे आहा, पूण ते सगळे सांगून उपयोग ना. ते कितें आतां हितर आमकां गव्हर्मेंटान जर कितें हे का सबसिडी बी जर अशी कशी दिल्ली बी त्या हाका जाल्यार आमकां तें बरें पडटा. पूण ती तेका सबसिडी ना, सबसिडी आमी सगळ्यांची धांदल जाता सगळ्यांक. म्हणजे तुम्ही आता ते पेड करता पळय लायसन बिसन, ताजी तरी रिकवरी जाता काय जायना? अंदू तरी जावची ना. पावण्याचें म्हूण काजींक दर ना ती सोडून दी, पावण्याची जावची ना. परत लायसनाक भरता तें जावचें ना. बाकीचें आनी तें बुकाचें म्हणून आनी कितें कितें आसता, बारीक मोठें सगळें आसता. तें केल्यार तें व्याप हो कोता येना. परत आमचे आहा बेंडपाचे पयशे जायना. आतां आमी स्वता मशीन आमचें आहा, पूण आमी एक मनाय घालून बेंडला म्हटल्यार ते आमचो बेंडपाचे अंदू पयशे जावचे ना. ह्या वर्सा जे आता सिजन आता ऑलमोस्ट सोंपत येयलो आणि ताजो तुमचेर कितें हें जातलो? म्हणजे आता ऑलमोस्ट पावस येवपाचो जालो. पावस येवपाक जाल्यार पूण कांयच करूं शकना. जें कितें आहा तें करून घेवपाचें, नाल्यार आनीक ताका कांयच उपयोग ना. आनी पर्यायच ना न्हू, ना जाल्यार तुका पर्यायच ना. कितें आसलें जाल्यार ताका पर्याय, ना ताका पर्याय खंयचो करतले तूं? चान्सूच ना तुका. हे गांवठी काजू तुमी भायले बी कितें हाडटा? ना पयलीं हाडी भायले, आतां ना. फक्त गांवठी हेजेर? आमचे हेजेरूच, आमचें जें कितें आसा घरचें तेजेरूच. म्हणजे त्याचोच इफेक्ट जालो, म्हणजे ह्या वर्सा कांयच जावंक ना? ना अंदू कांयच ना. म्हाका तशें न्हू, कोणाकूच अंदू कांय ना. वर्साचे पद्दती प्रमाणे कोणाकूच ना तशें. सादारण कितके भाटी अशे मया आसतले ते? बाटी आसता ते तशें सादारणशे सगळ्यांची प्रत्येकाची पावणी आहा त्या प्रमाणे ते लावप आसता. एक्सायजची ऑर्डर घेवन लावप आसता.
गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.